आमचो अर्थसंकल्प चिप्साच्या पाकिटा भशेन वारे भरिल्लो ना जाल्यार चवथीच्या माटोळे भशेन भरगच्च आसा। ह्या अर्थसंकल्पात दरेका गोंयकारां खातीर कितें ना कितें तरी आशिल्ल्याचे सांगीत विरोधकांनी केल्ली टिका भायर आयली। तशेंच 2025 ते 2026 वर्सा खातीरचो अर्थसंकल्प विधानसभेत पास जालो। आमचो अर्थसंकल्प चिप्साच्या पाकिटा भशेन वारो भरिल्लो ना जाल्यार चवथीचे माटोळे भशेन भरगच्च आशिल्ल्याचे स्पष्ट करीत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान विरोधकांनी अर्थसंकल्पाचेर केल्ले टिकेक जाप दिली। तशेंच 2025-26 वर्सा खातीरचो अर्थसंकल्प विधानसभेत पास जालो। रीण मर्यादा 4500 कोटी रुपया आसतना गोंय सरकारान फकत 1050 कोटी रुपयांचे रीण घेतिल्ल्याचे मुख्यमंत्र्यान आपल्या अर्थसंकल्पीय भाशणा वेळार सांगले। तशेंच प्री पेमेंट करून चडशी रिणां फारीक केल्ल्याचे मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार स्पष्ट केले। पहिले फावटी आम्ही सिवरेज इन्फ्रास्ट्रक्चर हे इंडिपेंडंट फायनान्स डिपार्टमेंटाच्या सकयल हाडटा आसतना इन्फ्रास्ट्रक्चरची सगळी कामां ही एका सिंगल कॉर्पोरेशनाच्या अंतर्गत हाडली आणि त्याच्या खातीर फायनान्शियल प्रोविजन हे इंडिपेंडंटली दवरले। जरी स्टाफ कमी असलो जाल्यार डेप्युटेशनाचेर आम्ही पीडब्ल्यूडीतलो स्टाफ हांगा सिवरेज कॉर्पोरेशनान हाडला आणि सिवरेज कॉर्पोरेशनाच्या अंतर्गत म्हणजे वेगवेगळ्यो पयरच्या प्रश्नाक उत्तर दिता आसतना वेगवेगळ्या पद्धतीच्यो सिस्टम्स आम्ही ज्यो हाडल्या म्हणजे इट इज अ व्हॅक्यूम सिवर नेटवर्क सिस्टम विच इज वन ऑफ द बेस्ट आणि ती पणजे मळे हांगासर आमी चालू केल्या आणि हांवें दोनदा वचून मुद्दामून पळय जाल्यार इट इज खूप बऱ्या पद्धतीची जी आहा पळय ही व्हॅक्यूम सिवर सिस्टम जी आसा पळय लो लाईंग एरियेन चलता। आमी युटिलिटी डक्ट घालपाक आतां सुरवात केला। एकदा रस्तो पूर्णतः नवीन केलो काय तो परत फोडचो पडचो ना। वी आर फ्युचर फॉर द फ्युचरिस्टीक फुडल्या 25 वर्सांक उदकाची सोय कशा पद्धतीत करपाचे आहा हाजे काम आमचे वॉटर डिपार्टमेंट आता करपाक सुरवात केला। संजीवनी शुगर फॅक्टरीचोय टेंडर जो आहा तो जाता तितले बेगीन काडटा आणि सर आम्ही दोनदा टेंडर काढलो तेका व्यवस्थित मनीस येवंक ना पण ह्या फावटी परत एकदा सांगता आमकां आतां तुझ्या कडेन कोण आहा जाल्यार तेका अप्लाय तुझ्याकडे कोण ना तसो मनीस तो चड आसतले तसले लोपी जाय आमकां स्पीकर सर इट इज सिरियस इश्यू। आम्ही जे म्हटला की प्रायव्हेट सेक्टरात लोक जे कामाक वता ताका आमच्या कदंबा आणि माझी बस या सिस्टमांतल्यान 50% फॉर टिकेट कन्सेशन फॉर द लेडीज हाच्या खातीर दिवपाचो निर्णय जो तो घेतला। ऑलरेडी लेबर डिपार्टमेंट ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट इज वर्किंग टुगेदर। ती सिस्टम जाता तितके बेगीन जाग्यार पडली काय गोंयांतल्यो जितक्यो महिला म्हणून प्रायव्हेट सेक्टरात कामाक वता कारण ताका रिलीफ मेळचो तातूंतल्यान म्हणून ताका 50% टिकेटाचेर डिसिजन घेतला ते जातले। प्री पेमेंट करून सुद्धा लोन आम्ही क्लोज केल्या हे कळपाक जाय म्हणून सांगता। फक्त न्ही आमकां 117 कोटी फारीक करपाक आनी 4 वर्सां राव येता आसले बट ते न दवरता 117 कोटी आमी एडवान्स आमी पेमेंट केल्ले आसा। स्पीकर सर आमचे बजेट जे आसा हे त्या चिप्साच्या पाकिटा सारखे न्ही भितर ते चिप्स आसता पळय तेच्या पाकिटा सारखे न्ही आमचे बजेट म्हणजे चवथीच्या माटोळे सारखे। त्या माटोळेक सगळी फळां लागलेली आसतली फुलां लागलेली आसतली आणि वेगवेगळ्या झाडांची पानां लागलेली असतील ती स्वयंपूर्ण माटुली आहा कारण ती स्वयंपूर्ण माटुली इतक्याच खातीर त्या माटुळेक लायल्ली प्रत्येक गोष्ट ही उपयोगात येता नाजाल्यार मुद्दामून काडून पळयात। दुसरे वटेन हो अर्थसंकल्प सरप्लस नासून तो कसो तुटीचो आसा हे दाखोवन दिवपा खातीर विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावान मुद्द्यांक धरून भाशण केले। हे सरकार लोकविरोधी आसा। सरकार आड उलोवपी लोक आणि संघटनांचो आवाज दामपाचे काम सरकार करता तेन्ना ह्या अर्थसंकल्पात केल्लो लोकशक्तीचो उल्लेख फट आणि हास्पासारको आशिल्ल्याची टिकाय ह्या वेळार युरीन केली। सुरवातेक लोकशक्ती म्हणून उल्लेख केलो। दिस क्लेम ऑफ लोकशक्ती इज फेक अँड इज लाफेबल। स्पीकर सर लोकशक्ती म्हणजे पॉवर टू द पीपल। सुरवातेक मुख्यमंत्री लोकशक्तीचा जेन्ना उल्लेख करता उल्लेख जेन्ना करता दिस इज नथिंग बट अ हॉलो ड्रीम शोन टू द पीपल ऑफ द स्टेट बिकॉज हो गव्हर्नमेंट खास करून बीजेपीचो इज नोन टू म्यूट अँड सायलन्स द व्हॉइसेस ऑफ द पीपल। गोंय सरकार इज अ परफेक्ट एक्झाम्पल ऑफ इंटॉलरन्स डिसरिस्पेक्ट टू द व्हॉइस ऑफ द पीपल। आज या सरकारान has never accepted जे pro people order of the honorable judgments of the court सगळे ऑर्डर जे लोकांच्या फेवरान कोर्टान दिले हे सगळे लोकांले पैसे घेऊन दिस डिसिजन्स आर चॅलेंज्ड इन द सुप्रीम कोर्ट। आमचे शेत आमची जमीन आमचे फॉरेस्ट आमचे एन्व्हायरमेंट आमची मादर म्हादय म्हाका दिसता
ह्या सरकाराक हांव प्रश्न करता, हाऊ कॅन यू मेक क्लेम्स ऑफ लोकशक्ती? Communal hatred, suspicion to divide Lok Shakti. You see the story. Story is the same for Bhutani in Sankwal, Lodda in Bicholim, Deltin at Dargad, Film City Tugeng at the Kankon, DLF at Race Magos, and World Peace University. Speaker sir, Loka Naka. Yes, Sogle Loka Naka. आणि आज थोडेशे ऍक्टिव्हिस्ट जे आज मुखार सरले तांकां तेजो आवाज दामपाचो प्रयत्न सरकार करता. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही.